आमकां सदांच लायटी वयता दिसाक 7-8 फावटी वयता आनी पोर एक 4 वरां लायटूच ना. सो आमचे लोक सगळे उठले आनी सगळे पंचायतीन येयले आनी पंचायतीन येवन ते लागले बाबा आमी कितें तरी करूंक जाय. सो आमी म्हटलें या चीफ इंजिनियराक मेळोया आनी आमचे प्रॉब्लम सॉल्व सुटावे जाता जाल्यार पळोवया. कित्याक जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लें सबस्टेशन तेन्ना आमकां सांगलेलें आतां प्रॉब्लम ना, आतां तुमकां लायट अनइंटरप्टेड येतले म्हणून. सो ह्या पासून आतां अनइंटरप्टेड वीथ द मिनिस्टर वीथ द चीफ इंजिनियर तेन्ना सांगलेलें जाल्यार आयज म्हणलें चीफ इंजिनियराकूय विचारया. बिकॉज दुसऱ्या मनीस ते टॅक्निकल पॉयंट्स नको न्हू, फकत टॅक्निकल पर्सन इज द चीफ इंजिनियर. सो त्या पासून आमी चीफ इंजिनियराक मेळयलें. सोल्युशन कितें दिलां? सोल्युशन 72 आवर्सान हे सगळे केबल लीक होतले आनी आमकां अनइंटरप्टेड लायट दितले. आनी ऑन मंडे कमींग मंडे तो आमच्या पंचायतीन येतलो आनी त्या दिसा आमकां सांगतलो बाबा ही लायट जाल्यारूच आमकां कितलो पावर जाय तुमकां एक्स्ट्रा अजून? ठीक आहे. ते टॅक्निकल पॉयंट्स हांव काय नको. सो पावर तेंचे जावं ते नको. आतां एसिस्टंट इंजिनियर आहा तोय नको, कालांगुटाक कितलो पावर जावं आनी हांव कसो जातलो, हांव जाणा जातलो. पूण तेणी कितले पावर दिता बी म्हणून सांगला आतां. तेच पळय अनइंटरप्टेड लायट आनी 2 days त्यांनी म्हटलं की केबल ले करतलो 44 किलोमीटर. इज इट पॉसिबल? yeah, definitely. Because see, what happened is that they have already started halfway complete झाला आणि हाफ कंप्लीट उरला आणि ते जातले मागीर. देर इज नॉट अ प्रॉब्लम. PWD मिनिस्टर तुम्ही PWD मिनिस्टर सगळे केला आमी, सगळ्यांक केल्या. हे स्टेशन पासून हाडला हे आमच्या गव्हर्मेंटान हाडला अंडर दॅट दिल्ली स्कीम. एक कितें स्कीम आहा, सो ते स्किमीचेर वीथ सेंट्रल फंड्स हे सगळे येयल्ले आसा. सो वी कांट ब्लेम द गव्हर्मेंट एट ऑल. कितें जालां, सप्लाय दिवंक ना, सप्लाय जो कितें मिशनरी येवंक ना, हेजेर आमची चूक जाल्ली आहा आमचे इंजिनियराचे आनी ही एक्सेप्टेड. तुमी सगळ्यांनी रिकॉर्ड केल्ले आसा. सो ऑलमोस्ट 775 मेगावॉट ही केन्नाच गोंया इतली टच जावना सप्लाय. आनी लोड वाडलेल्यान मातसो लोड आमचे कडेन आसा, पूण ते लोड लोकांच्या घरा पावपाना. पावपाक त्यो लायन ज्यो पडटा 33 kV सब ट्रान्समिशन लायन्स त्यो तयार नाशिल्ल्यो. वर्क ऑर्डर दिल्ल्यो आसा. कांय कारणां लागून ते काम मातशें लेट जालें आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक काल आपूण 4 किलोमिटरची लायन आसा ती आतां त्या 2 दिसांनी लोकांनी सांगला सवकार दितलो. कित्याक जेन्ना वचपी 4 किलोमिटर 2 दिसान घालपाक खूब सुदूर जाता, गाडयो वचपाक त्रास जाता, लोकांकूच त्रास जाता. पूण कलांगूटचो सरपंच लोकांनी म्हटलें आमी हो त्रास भोगपाक तयार आसा, बरें कोण आमच्या विलेजीक येता जाल्यार. सो तेमी हो सहकार दिल्ल्यान हांवें तांकां एश्युरन्स दिलें हे 4 किलोमिटर्स जी लायन घालपाची आसा ती आयज फाल्यां आनी परवां एट मॅक्स ती घालून जातली. ती घायल्या उपरांत जे कालांगूट नवें सबस्टेशन आसा त्या सबस्टेशनांतल्यान तांकां बरी अनइंटरप्टेड आनी क्वॉलिटी रिलायबल सप्लाय दिवपाक आमकां मदत जातली. त्याच प्रमाणे TV सबस्टेशनार 63 MVA ऑलमोस्ट 7 मंथान आमी ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा. पूण तो फूल लोड जावं ना कित्याक ताका थोडी पॅनलां तो प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली 1 year to 1.5 year लागता. पूण वर्क ऑर्डर दिल्यार 1 वर्स जाल्लें आसा. ती पॅनलां पावूं नाशिल्लीं पूण हो त्रास लोकांक जाता तो पळोवन आमी रोखडेच टॉप मॅनेजमेंट फ्रंटान ब्रिजाचेर उलयन लास्ट 10 डेजांनी ती तयार केल्ली आसा. आयज ऑलरेडी गाडी हांवें आतांच फोन केल्लो की नाशिक लोड करता. आयज इवनिंग लेट इवनिंग म्हणल्यार ती पॅनलां पावतली 5 पॅनलां आनी ते येता त्या 2 दिसांनी कमिशन जातली. ती कमिशन जाल्ल्या उपरांत जो लोड TV सबस्टेशन आसा तो कालांगूट हाडपाक आमकां मदत जातली. आनी कालांगूटच्या सबस्टेशना सावन 11 kV जे लोकांक घरांनी DTC पावपाक जाय तिकाय मदत जावन येता त्या 72 आवर्सांनी हांवें एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी फूल काम एक्झिक्यूट करून कमिशन करतले आनी लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले. तशेंच सालिगांव सबस्टेशन जें व्हडलें सबस्टेशन EHV लेवलार वेगळेच सबस्टेशन गोंयचें तें ओपन केल्लें आसा आनी येता त्या मे 1 म्हयन्या भितर आमी ती ऑर्डर दितले. तसो हांवें लोकां कडेन सहकार मागता कित्याक हें सबस्टेशन जेन्ना येतलें आख्ख्या नॉर्थ गोवाक बऱ्याक पडटलें. मदींच करून कालांगूट बागा ही फूल कोस्टल बेल्ट जी आसा जो लोड वाडत वता थंय बऱ्या भशेन लोड दिवपाक आमकां अशी मदत जातली. सो लोकां कडेन मागता येता त्या 48 आवर्सान दूद आनी खुबशें काम चलतलें. 4 किलोमिटर केबल लिंक जें आसा
तर मातसो त्रास तुमी भोगचो आनी आमकां मदत करची आनी मेळून लोक आनी आमी जे येता त्या 72 आवर्सान आमी बरी सप्लाय ही लोकांक दितली ही म्हजें आश्वासन